उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या एरा सगल्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मलोलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केलें. आपल्या सगल्या पुतावून बापूय जुजेचो ओगलो मोग करतालो. तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगले भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिक्कीम गेल्ले आसतना इस्रायलान जुजेक सांगलें, तुजे भाव सिक्कीम हिंडांक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सोरशीं धाडटां. म्हणटूच जुजे आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयस जावन ताणें ताका देखलो आनी तो तांचे सोरशीं पावचे आदीं ताचो जीव काडूंक थारायलें. ताणें एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात सपनेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचेय एका खोणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निस्तूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताची सपनां खंय पावतात तीं पळोवचीं. पूण हें आयकतोच रुबेनान तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान तांकां समजायलें, ताचें रगत वारूय नाकात. ह्या अरण्यांत एक खूण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण तांचेर तुमचो हात घाली नाकात. आपले भाव आसले थंय जुजे पावतूच ताचे विविध रंगाचे आंगले ताणें काडलें आनी ताका धरून एके खोणींत उडयलो. ती कोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्मायली लोक गालांत धांवन येतालो आनी ताणें पळयलें. गूम, पोरमूळ आनी रेसीन उंटाचेर घालून ते इजिप्टाक व्हरताले. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जीव मारूंक आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? अदीक बरें, आमी ताका त्या इस्मायलातांक विकुया. पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मिडियानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते खोणींतलो वयर काडलो आनी इस्मायलीतांक रुपयाचे 20 नाण्यांक विकलो आनी जुजेक इजिप्टांक व्हेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसान दुकोळ पडूंक दिलो. तांच्या उदार पासून काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विंकून दिल्लो जुजे तो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकल्यांनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोखंडाचें झूं बसयलोलें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें, तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका पोंडकणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्राच्या पादशान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारभारी नेमलो
आपल्या आस्तींचेर ताका अधिकार दिलो. सबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. मातये प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून परम याज्ञिकाक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कुळुंबी कांटयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकाचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबळें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताचे चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवीशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी वन उदीक आनी ताणें तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक बिडयतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी येतात, हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचे दोनी येतोच ते कुलवाड्यांक कितें कोत्तलो? ताणें जाप दिली, ते नोश्त्यांची व्हड बोसमर कोत्तलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मळो कुंबळ्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशाच्या सोदींचो फातोर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकांक वाचूंक ना? म्हणटोच देवाचें राज देव तुमचे कडेन काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मळो कुंबळ्यांक दितलो. मॅथ्यू 21:41. नियाळ कादार. एके कंपनींत एक मॅनेजर आपल्या कामदारांक खूब सतायतालो. आपल्याक पदवी आसा म्हूण दुडवांच्या आशेन फोटोवन नागोवन गिरेस्तकाय एकठायतालो. देव दोर नासलोले पोरी जियेतालो. तेच कंपनीन एक देव भोगती मनीस आसलो. तो ताका जायते पावट समजायतालो, पूण हो मॅनेजर ताचे बेपरवा करतालो. एका दिसाक ह्या मॅनेजराक बरोच उपयोग जाता आनी दोनूय ताचे पांय मोडून जिवीत भर खाटीर उरता. आयच्या पयल्या वाचपांत जाकोब आपल्या पुता जुजेचो खूब मोग आनी आपुरबाय दाखयता आनी हाका लागून ताचे दुसरे भाव ताका जळटाले. ते ताका मारूंक सोदताले, पूण देवाची येवजण ताचे थंय वेगळीच आसली. शेकी जुजे उद्देशी इस्रायलाक जिवीत मेळटा. आयचे शुभ वर्तमानान बापाचे उदारपण आनी मोग आमचे सवें दिसून येता. दाका मळ्याची वेपार सांगून जेजू आपणाक कितें घडटलें तें आदी फुडेंच सांगता. हे वेपारींतल्यान त्याच काकलूत वोंत देवाची सोंसणीकाय आनी मनशाची दारुणाय स्पश्ट जाता. हे वेपारी वरवीं मातेव आपल्या वाचप्यांक म्हूण बदलूंक शिटकावणी दिता. ह्या प्राचीन काळांत दर रातीक न्हिदूंक वेचे आदीं
अंतस्करणाची चवकशी करुया. दुसऱ्यांचो राग नसाय कुसडेपण आसा जाल्यार नपयत करुया आनी देवान आमकां आपल्या उदारपण दिल्ल्या देण्याचो बरो उपयोग करून आमच्या जिविताची नवसोडणी करुया. मागणे, तुजे एकवटान जिवूंक आनी देवाचे राज्याचे पुर्ती फळां दिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.